नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। झोन बदला आड थळाव्यांचो नगर नियोजन कार्यालयात मोर्चा आदेश येना तो मेरेन कार्यालयात रावतले बसून पाळे शिरदोनच्या लोकांनी कार्यालयात काढली रात। बेतोडा शेवाडो वाठारांतल्या स्क्रॅपयार्डाक अचकीत लागलो उजो फलोपिदान उजो हाडलो नियंत्रणात। उजो कसो लागलो हाचें कारण अजून जावंक ना स्पश्ट। आमदार बाबूश मोन्सेरात हांच्या भाजप पुरस्कृत पॅनलान सगळ्या 30 वॉर्डां खातीर उमेदवारी अर्ज केले दाखल। महापौर कोण जातलो हाचो निर्णय घेतले पक्ष, सांगले रोहित मोन्सेरातान। फोंडे ब्लॉक काँग्रेसीचे अध्यक्ष विलियम आगियारान पक्षाच्या फुडाऱ्यांक दाखल्या सयत थेट पत्र बरोवन डॉ. केतन भाटेकाराच्या पक्ष प्रवेशाक केलो खर विरोध। कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तींतल्या परीक्षकांक लाच दिवपाचो यत्न केल्ल्या प्रकरणात दोगांकूय कारणां दाखयत नोटीस केली जारी। दोशी असल्यार जातली खर कारवाय, मंत्री रमेश तवडकरांची माहिती। आणि अपघात टाळपा खातीर सुरक्षेच्या दिकेन उपाय येवजण करात अशी मागणी करीत थळाव्यांनी आडायली शिरगांवचे बानेकार मायनीवेली मिनाची येरादारी। उपाय येवजण करपाचे उतर दिल्या उपरांत सोडले आडावन दवरिल्ले मिनाचे ट्रक। आता खबर विस्तारान। सांतांद्रे मतदारसंघात झोन बदल रद्द करपाच्या आदेशाचेर नगर नियोजन सचिवांनी सय मारून ह्या आदेशाक निमाणी मंजुरी दिवपा खातीर नगर नियोजन मंत्र्याकडेन धाडल्या। झोन बदल रद्द जावचो ही थळाव्यांची मागणी आसा आणि मागणी पुराय जाय मेरेन आमी कार्यालयांतल्यान हालचे नात। आमी यत्नात चादरी, उशी आणि जेवण करपा खातीर आयदनांत चूल घेवन आयल्यात अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगले। मजगती पाळे शिरदोनच्या लोकांनी आमदार विरेश बोरकारा सयत टीसीबीच्या कार्यालयात रात काढली। आता रातचे 1 जाला आणि आम्ही अजून पर्यंत टीसीबी डिपार्टमेंटांत आसा। टीसीबी डिपार्टमेंटान रावल्ले आसा। तो डिमांड आमचो आसा की 39A अमेंडमेंट आसा सांतांद्रे मतदारसंघात जितले प्रोविजनल आसूं जावं अप्रूव्ड आसूं हे सगळे भायर मारपाचे, स्क्रॅप करपाचे, रिजेक्ट करपाचे, तेन्ना पर्यंत आमी भायर सरपाचे ना। रिवोकेशन हेजे आमच्या हातीन पडल्या शिवाय आमी भायर सरपाचे ना। आतां तुमी पळयता आसतले गांवकार, गांवचे लोक हांगा वयर स्टेप्सांचेर सगळ्याक आसा, जहारी खाता, सगळ्यांक त्रास जाता म्हणल्यार वारें ना सारकें, फॅन ना, तरी पूण गांवा खातीर सगळे लोक हांगा जमलेले आसा। हे इतलेंच दाखयता, हे डेडिकेशन दाखयता, हे हार्डवर्क जो गांवचो मोग आसा ह्या मोगाक लागून कितेंय करपाक तयार आसा अशें आमचे जे लोक आसा ते हांगा दाखयतात। आनी हांव चडशे आमचे जे एसटी समाजाचे लोक आसा तेंच्यांनी आयज गांव राखलेले आसा आनी फुडें आमकां ही पिळगेक हे गांव आमकां दवरपाक जाय। हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की फाल्यांचो दीस जेन्ना आसतलो तेन्ना तुमी सगळे एकजूटपणान सकाळीं तरी तुमी येवचे हो तेंको दिवपाक लागून आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघाच्या लोकां कडेन मागता, जे करून आमचे गांव आमी राखूंक शकतले। 4 ऑलरेडी अप्रूव्ड जाल्ले आसा जो प्रपोजल्स आसा ते, एक मंडूर विलेजीन, दुसरो शिरगांव, तिसरो कुरका, चवथो भामोय, ह्या 4य विलेजीन हे अप्रूव्ह जाल्ले आसा। बाकीचे 5 प्रोविजनल आसा। सो आमी आमचो क्लियर डिमांड दिल्लो आसा की 9 जे प्रपोजल्स आसा हे स्क्रॅप करपाचे, ते पर्यंत आमी हांगा वचपाचे ना। पणजी महानगरपालिकेच्या वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। आमदार बाबूश मोन्सेरात हांच्या भाजप पुरस्कृत पॅनलान सगळ्या 30 वॉर्डां खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केले। अर्ज भरचे पयलीं पॅनलाच्या उमेदवारांनी श्री महालक्ष्मी देवळांत दर्शन घेतले। उपरांत महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी आपलो उमेदवारी अर्ज सादर केलो। महापौर कोण जातलो हे विशीं पक्ष निर्णय घेतलो अशें रोहितान सांगलें। फुडल्या महिन्यात पणजे महानगरपालिकेची वेंचणूक जावपाची आसा। या फाटभुंयेर शुक्रारा उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले। आमदार बाबूश मोन्सेरात हाच्या भाजप पुरस्कृत पॅनलान 30 वॉर्डा खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यात। महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी वॉर्ड नंबर 4तल्यान आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केला। तशेंच आदलो महापौर उदय मडकयकार हांणी उमेदवारी अर्ज दाखल केला। 30 जागा जिखतले असो विश्वास उदय मडकयकार हांणी उक्तायला। पणजेत फाटल्या 5 वर्षांत आमी उदरगतीची कामां केल्यात।
केल्यात देखून 30 सुवाती जिखपाक आमी फावो आसा. महापौर कोणाक करतले हे विशयी पक्ष निर्णय घेतलो अशें महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगले. ऐकात. Like I said earlier also, we are campaigning on development and what we've accomplished for the city of Panjim. Based on that, I think we deserve all 30 seats in the sense that the level of development we've got, all the issues that we've resolved, we've done a lot in these 5 years. So like I said, I'm hoping that the people of Panjim see all of the work that we've done and vote accordingly. No, see, like I said also, I just want to wish them the best of luck. Suren, as all of you know, has accomplished a lot during his career. If you'll ask him what exactly also, I'm sure he's told you like 100 times also. Now, we again see, everyone has good candidates on both sides also. It's going to be a tough competition. We're not taking anybody lightly. Like I said, whoever the candidate is also. And I just want to say best of luck. See, it's nothing like that. Okay, so the party will sit and they'll decide. There are a lot of, like Uday had said, there are a lot of mayors that are present also, I think ex-mayors also. So the party will decide and see who's the best candidate for the thing. So they will decide accordingly. We have done whatever we've done. See, if you ask anybody in the ward, it's not like no work was done. The work was perfectly done in his ward. Now, Suren has slept for 5 years and he wakes up only during election time also. So any candidate who's in opposition will say the same thing also, no? Because they are incapable of doing anything. See, there were issues regarding to smart city also. I'm not saying that. The thing is that whenever people needed the help and everything, we were on the ground. Right? We made sure that the majority of the issues were solved. Like I said, Mala used to flood every day for 15 years, and this is the one. I mean, ever since the project got completed, we were there. I think before the project launched, also in the night with Badami and all. And that was, I think, the first time we were during heavy rain that Mala did not flood. So our projects have brought relief to the population of Panjim. BJP आणि बाबूसाहेब पॅनलच्या अंडर आम्ही फॉर्म भरला, नॉमिनेशन फाईल केला. आज आम्ही तिसरी तुम्हाला सांगला त्याप्रमाणे तिसरी कॅन्डिडेट नॉमिनेशन फाईल करपाची प्रोसेस चालू आसा आणि आमकां कॉन्फिडन्स आसा की तिसरी सीट आमी जिखतले म्हणून. काम आहे न सोंपणारो इशू आसा. आज हे काम जालें रोखडेच थोडे 5-10 वर्सांनी दुसरें काम येता. प्रत्येकाच्या वॉर्डान न सोंपणारो इशू 5 वर्सां आमकां रोहितान एज अ मेयर आमकां सगळ्या वॉर्डांनी भरपूर सपोर्ट केलो डेव्हलपमेंटाक आणि तेणें एक बरें काम करून दाखयलें. त्याच हेजेर आमी आज लोकां फुडें आमी फुडें समोर रावता आमी इलेक्शनाक. जे डेव्हलपमेंट आमी जे केलां, जे बरें काम बाबूसाहेब पॅनलान केलां 5 वर्सां, तेजेर आमी लोकां कडेन मतां मागपाक वता आनी खात्री आसा आमकां की आमकां लोक प्रत्येक प्रचंड भोवमतान आमकां निवडून दितले म्हणून. दुसरे वटेन आदलो महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी वॉर्ड नंबर 9तल्यान आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केला. हे विशीं फुर्तादोन आपली प्रतिक्रिया दिल्या. ऐकात. Today I filed my nomination at 12 o'clock sharp as by my mood. And everything went out smoothly. So how do you feel now? Ami Panjekar. What else I filed? In the form you can't find Ami Panjekar. In the form you have to find as the individual. ना पण तुवें फॉर्म भरला पण इंडिव्हिज्युअल फाटल्यान तुझ्या खूब पणजेकार दिसता जे तुझे फ्रेंड आहा पळय. सो व्हॉट यू हॅव टू से? They all have support of the Panjim. Whether OBC or general anything. I can contest in any 30 ward. I have contested Panjim twice. Okay. I wish my friend Babush Munsarat, who's my friend for the last 40 years, all the very best. Because people of Panjim have suffered, no? Now it's up to the people of Panjim. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत काँग्रेसींतले अंतर्गत मतभेद परत एक फावट वाडत आसा. फोंडे ब्लॉक काँग्रेसीचे अध्यक्ष विलियम आगियार हांणी पक्षाच्या फुडाऱ्यांक थेट पत्र बरोवन डॉ. केतन भाटीकार हांच्या काँग्रेसींतल्या पक्ष प्रवेशाक खर विरोध केला. हाका लागून फोंडे तालुक्यांत काँग्रेसींत नवे राजकीय वादळाची लक्षणां दिसपाक लागल्यात. फोंडे ब्लॉक काँग्रेसीत राजकीय वाद सुरू जाल्यात. AICC गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक फोंडा ब्लॉकाचे अध्यक्ष विलियम आगियार आणि पदाधिकाऱ्यांनी पत्र धाडून डॉ. केतन भाटेकाराच्या प्रस्तावित काँग्रेस पक्ष प्रवेशाक खर विरोध केला. पत्रा प्रमाण थळाव्या कार्यकर्त्यांचो विश्वास आणि भावनांचो विचार करिनासतना घेतिल्लो निर्णय काँग्रेसीचे लोकशाय प्रक्रियेक धपको दिवपा सारको आसा. राजेश वेरेकाराच्या फुडारपणा खाला फोंड्या काँग्रेसीन 2021 वर्सा सावन केल्ले कश्ट, 2022 वर्साचे विधानसभा आणि 2024 वर्साचे लोकसभा वेंचणुकेत मतदारांची संख्या वाडप हे थळाव्या कार्यकर्त्यांच्या कश्टाचे प्रतीक आसा. डॉ. केतन भाटेकार हांचे RSS आणि भाजपा वांगडा लागचे नाते, वेगवेगळ्या पक्षांमदी हालचालींचो राजकीय इतिहास आणि हालींच मोगो पक्षात वांटो घेवप हाका लागून कार्यकर्त्यांनी भय आनी खर तिडक उक्तायल्या. फोंडा काँग्रेस गटाच्या ह्या पत्रा उपरांत काँग्रेसींतलो गटवाद परतून मुखार आयला आणि ही घडणूक फुडल्या पोटवेंचणुके मुखार पक्षाच्या एकचाराक व्हड आव्हान दिता.
मजगती एके वाटेन येवपी वेंचणुकेची फाटभूंय आनी दुसरे वाटेन अंतर्गत असंतोष इंडक्शन पॉलिटिक्सा खातीर काँग्रेसीत मतभेद खतखतपाक लागला वय हें पळोवपा सारकें आसा. मजगती फोंड्या सध्या काँग्रेस विरोधात भाजपा वा हेर पक्ष ना. सध्या काँग्रेस विरोधात काँग्रेस जाल्या अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. गुन्यांवकारी प्रकरणाचो आनी वैचारीक हुस्क्याचो उल्लेख करून फोंडा ब्लॉक काँग्रेसीन भाटीकाराच्या आस्पावाक केलो खर विरोध. रवी नाईक पक्षा भायर जाले उपरांत 2021 वर्सा सावन फोंड्या वेरेकारान पक्ष परतून घटमूट केलो आनी ताका तळागळांतलो व्हड तेंको आसा. 2022 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेत वेरेकारान 6,700 मतां मेळयली. 690 मतांच्या संकुचित अंतरान हार खावची पडली आनी काँग्रेस स्पर्धात्मक उरली. काँग्रेसीन लोकसभेचो उमेदवार विरिएटो फेर्नांडीसाक फोंडा 8,500 मतां मेळोवन दिली, जे थळाव्या पावंड्यार वाडत आशिल्लो तेंको दाखयता. भाटीकार सारक्या फुडाऱ्यांक प्रतिस्पर्धी पक्षांतल्यान प्रवेश दिनासतना लेगीत पोटवेंचणूक जिखूंक शकता अशें काँग्रेसीचें मत आसा. भाटीकाराचे संघराज्या कडेन आशिल्ले संबंध आनी भाजपा फुडाऱ्यां कडेन लागींपण आशिल्ले अशें म्हणटात ते काँग्रेसीचे विचारसरणे आड आसा अशेंय म्हटलां. भाटीकार हाचे पयलीं गोवा फॉरवर्ड पार्टी, गोवा सुरक्षा मंच आनी मोगो पक्ष हांचे कडेन संबंदीत आशिल्ले. भाटीकारान तिकेट मेळोवंक नाशिल्ल्यान मोगोंतल्यान राजिनामो दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. ताका लागून राजकीय पातळीचेर हुस्को निर्माण जाला. गोंयांत फाटलें राजकारण पळयल्यार भाटीकार वेंचून आयल्यार पक्ष बदलूं येता असो भंय आसा. अशा फुडाऱ्यांक हाडल्यार फोंडें आनी पुराय गोंयांतल्या काँग्रेस पक्षाची विस्वासपात्रताय धोक्यात पडूं येता अशी शिटकावणी फुडाऱ्यांनी दिली. भाटीकाराचेर गुन्यांवकारी खटले प्रलंबीत आसात असोय उल्लेख पत्रांत केला. मजगती डॉक्टर केतन भाटेकार हो एक बरो कार्यकर्तो. तो अधिकृतपणान दुसऱ्या पक्षात वचना तो मेरेन हांव टिप्पणी करचो ना. तो ताजो निर्णय आनी हांव ताचेर दबाव हाडूंक शकना. मोगो पक्षाच्या अध्यक्षान म्हाका पयलींच कळयलां की ताणें पक्षाचो राजिनामो दिला अशें मंत्री सुदीन ढवळेकारान सांगलें. म्हाका खबर ना, बरो कार्यकर्तो, त्या बद्दलूय दुबाव ना. पूण विचार करण्यासारखी गोष्ट आसा. एका वर्सा खातीर हे सगळ्यो गोश्टी आमी करपाक जाय काय कितें हो प्रश्न प्रत्येकान आमी मनपसून विचार करपाक जाय. आनी जो पर्यंत तो थंय वचना तें सगळें जायना ताचेर हांव भाश्य करचो ना. आतां मोगो पक्ष हो पारंपारीक ह्या मातयेंतलो पक्ष एकूच पक्ष उरला. आज पर्यंत ह्या पक्षाचे आमदार 63 पासून ते आज पर्यंत भाऊसाहेबाच्या आशिर्वादान विधानसभेत आसा आनी गोर गरिबांचो पक्ष. आनी ह्या पक्षाक कार्यकर्ते मेळना अशें केन्नाच ना. एक कार्यकर्तो मातसो तो लोकां मदीं आसलो आनी तो उबो रावलो जाल्यार तो 4,500 मतां उबारता हें सामकें हांवें सिद्ध करून फुडें दाखयलां. आनी तो कार्यकर्तो आशिल्लो सरकारी अधिकारी आनी 4.5 न्हय तो भिनूय जालो दाखयला. सो त्याचेर हांव चड उलयना. वेळ येता तेन्ना हांव करून दाखयता. न्यू फेस मोगो काम डेफिनेटली सांगलें न्ही हांवें. जेन्ना मोगो पक्ष म्हणून आसा तेन्ना आमचो न्यू फेस येतलो नक्की जातलो आनी बरो मनीस आसतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार. कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीतल्या परीक्षकांक लाच दिवपाचो यत्न केल्ल्या प्रकरणात कला अकादमीचो कर्मचारी प्रदीप गांवकर आणि सुशांत नायकाक कारण दाखयत नोटीस जारी केल्या. मजगती कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी हे प्रकरणाविशीं दोगांकूय सरळ विचारले तेन्ना आमी अशें कांयच करूंक ना अशें म्हणीत तांच्यांनी हात वयर केले. पळयात पुराय बातमी. कला अकादमी अ गट नाट्य सर्ती उपरांत घडिल्लो प्रकार गोमंतकान उक्ताडार हाडल्या उपरांत नाट्य क्षेत्रा सयत कला अकादमीत खदळ पातळ्ळा. तशेंच हे प्रकरण गोमंतकान तटस्थपणान उक्ताडार हाडिल्ल्यान खुबश्या जाणांनी समाधान व्यक्त केले. कांय जाणकारांनी आपली प्रतिक्रिया दिल्यात. सुपारी आंदोलन करपी खंय गेले? म्हज्या कार्यकाळा वेळार असो प्रकार केन्नाच घडूंक ना. असो प्रकार घडिल्लो जाल्यार खपोवन घेवचे नासले. ह्या घडणुकीची खोलायेन चवकशी करून आरोपीचेर बेगोबेग कारवाय जाता आसली अशें कला अकादमीचे आदले अध्यक्ष आनी आदले कला संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले. म्हज्या कार्यकाळा वेळार सुपारी घेवन आंदोलन करपी खंय गेले असो प्रस्न ताणें केलो.
गोमंतक दिसाळे वाचून बसलो धक्को. हे प्रकरण गोमंतक वाचल्या उपरांत कळ्ळे. ह्या प्रकरणाचो तपास करून शुक्रार मेरेन माहिती दिवची असो आदेश संबंधीत प्रशासनाक दिला, अशें कला आनी सांस्कृतीक मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. एका संवेदनशील मनीस म्हूण अशी गजाल घडटा हें वाचून धक्को बसलो, अशें ताणें गोमंतक कडेन उलयतना सांगलें. अहवाल मेळ्ळ्या बगर कारवाय करप शक्य ना, मात ही गजाल हांव गंभीरतायेन घेतलो आनी दोशीचेर कारवाय जातली, अशें तवडकर हांणी स्पश्टपणान सांगलें. रंगमाचयेक लज हाडपी गजाल. नाटक सर्तीचो निकाल बदलपा खातीर परीक्षकांचे दबाव हाडप ही कला क्षेत्रा खातीर व्हड लजेची गजाल आसा. ही एक दुर्दैवी घडणूक गोंयच्या रंगमाचयेक लज हाडपा सारकी आसा. देखून संबंदीत गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करपाची गरज आसा, अशें ज्येश्ठ नाटककार देविदास आमोणकाराचें म्हणणें. अशें घडलें जाल्यार संबंदिता आड खर कारवाय जातली. कलेच्या मळार अश्यो गजाली घडूंक फावना. सर्तीत वांटो घेतना परीक्षकांचो निर्णय निमणो आनी बंधनकारक थारतलो अशें बरोवपीच उपरांत निकाल बदलपाचो यत्न करता जाल्यार खरीच गंभीर गजाल आसा, अशें कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकरान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिरगांव बांदेकार मायनिंग वाठारांत अपघात टाळपा खातीर सुरक्षेच्या दिकेन फावो ते उपाय येवजण करात अशी मागणी लावन धरीत कांय थळाव्या लोकांनी शुक्रारा शिरगांवचे बांदेकार मायनी वयली मिनाची येरादारी आडायल्ली. उपाय येवजण करपाचे उतर मायनिंग कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या उपरांत 3 वरां आडावन दवरिल्ले मिनाचे ट्रक सोडले. देखून ह्या वाठारांत संरक्षण वणत बांदचे आनी उपरांतूच मिनाची येरादारी सुरू करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. आता लास्ट टायम हांगा शिरगांव एक एक्सिडेंट जालो. आमचो गांवचो मुळगांव गांवचो भुरगो हांगा एक्सिडेंट जालो मेलो. ताका एक्सिडेंट जालो 11 सुमार रातच्या आनी तेणें सकाळीं ताका मरण आयलें. आनी तें मरण आयलें कित्याक येयलें पळय गजाल म्हटल्यार तें रिटर्निंग वॉल आसूंक जाय. तें रिटर्निंग वॉल नासल्या कारण तेजी गाडी घेवन तो सकयल गेलो आनी ते खडयेन तो भितर भरून उरलो थंय आनी तो मेलो. मेळटकूच हांवें हांकां पंचायतीक सांगलेलें की थंय रिटर्निंग वॉल पळय लास्ट टायम पासून हांवें खुबदां बोवाळ मारता की पंचायतीक हांगा कंपनीक पण सांगलां रिटर्निंग वॉल करचो आनी ट्रान्सपोर्ट कितें तें चालू करचें हांगा. तेर आसून कंपनीन प्रिकॉशन घेवंक ना, पंचायतीक कोण पळोवन वचोंक ना कोणाक कोण कितें म्हणटा. आनी हांगा शिरगांव अशें कितें हांगा आतां सेन्सिटीव जाल्लें आसा. लास्ट टायम आमचे जाता इस्टेब्लीश जालें आनी सारको सेन्सिटीव विलेज म्हणून सेन्सिटीव इश्यू जाता हांगा कितें कितें. ताका लागून हांवें आतां कितें म्हाज्या हातीन घेतलें की आतां हांगा ट्रान्सपोर्ट चालू जालो. तेर आसतना ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो कारण म्हाका काल हांव येयल्लो हांगा 5 सुमार 5 ट्रान्सपोर्ट बंद आसता अशें. 5 उपरांत ट्रान्सपोर्ट चालू आनी जे फ्लॅग दाखोवपाक जे लोक आसता ते ना गायब हांगासरले कोणूच नासलो. सो हांवें तांकां काल सांजचे येवन सांगलें की हांगा फ्लॅग दाखोवपाक कोण नासलो ताका लागून तुमी फाल्यां हांव बंद घालतलो. सो तेंचे तेर आसतना ट्रान्सपोर्ट चालूच दवरलो. ताका लागून सकाळचो येयलो आनी ट्रान्सपोर्ट बंद केलो. तुमी जे मेरेन म्हाका एश्युरन्स दिना रिटर्निंग वॉल बांदपाक हांगा शिरगांव जे बांदेकारा सावन 50 मिटर सकयल आहा तो तार रोडाचेर तेंची गेटी कडेन सकयल मातसो 10 मिटर तो रिटर्निंग वॉल बांदचो आनी ट्रान्सपोर्ट चालू करचो. म्हळ्यार म्हाका आतां तो हांवें ताका सांगलें सिंग येयलो आनी हो मॅनेजर मायन्स मॅनेजर सिंग म्हणून तेणें येयलो आनी आपूण म्हाका म्हणपाक रिटर्न कितें आपल्याक दी म्हणून बरोवन. आतां ताका हांव रिटर्न कितें आहा तें मेमोरेंडम आमचें दितलें शिरगांवचें कितें आहा तें आमचे जेन्युइन इश्यू आहा ते आनी ताका तेणें दितलो आनी तेणें मागीर तेणें सांगलो आपल्याक दी आपूण फुडें कितें आहा तें आपूण करून हेड ऑफिसाक घालता आनी आपूण करून दिता. आनी तें पयलीं करचें आमचें हें रिटर्निंग वॉल कितें बांदपाचें कित्याक म्हाका फुडें आनी ट्रेजेडी हांगा कसलें एक्सिडेंट जावपाचें नाका. कित्याक आमचें कितें काम मेळटा म्हाजे ट्रक आसा काम मेळटलें आमकां फाल्यां परां म्हणल्यार कितें लोकांचें हांगा मरण नाका कोणाचें. कित्याक पयशां परस न्हू लायफ इम्पॉर्टंट. आमकां पयशे मेळटले केन्ना फाल्यां येतले परवा येतले म्हणल्यार लायफ आमचें येवचें ना. एकदां तो तोडपण भुरगो मेलो बाबा. आतां मॅनेजर आपूण हाडलो तो सिंग म्हणून येयला तेणें सांगलां आपल्याक बरोवन दी आपूण ट्रान्सपोर्ट. हांवें म्हणल्यार हांव तुका ट्रान्सपोर्ट चालू करूं आमी बंद करपाचें ना आमी चालू करपाकूच येयल्यात. म्हणल्यार कितें अशें न्हू की प्रिकॉशन घेवचें कित्याक फाल्यां कोणें एक्सिडेंट जावन कोण आनी कोण मेलो जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जातलें परतें आनी तुमकांय प्रॉब्लम की एक दीस बरो 2 वरां बंद उरता तें बरें की म्हयनोभर बंद उरता तें बरें न्हू. एक दीस बंद उरता तें बरें कित्याक प्रिकॉशन रिटर्निंग वॉल बांदचें आनी चालू करचो ट्रान्सपोर्ट अशें म्हाजी मागणी आसा. सुर्यान मातशें आतां तेणें सांगलें आपल्याक बरोवन दी
आतां कितें आहा तेंचे एज पर ट्रान्सपोर्टाचे तेंचे गाडी भरलेले आहा GPS तांकां जायना म्हणटा थोडे जाता म्हणटा आनी तेंचे मातशें प्रॉब्लम आहा ताका लागून हांव तेंच्यांनी उलोवन कितें तें फुडलें होगा बेनिफिट फुटो पड़ेगा। उनकी डिमांड क्या है? तो रिटर्निंग वाल बनाने है ना, रिटर्निंग वॉल की उनकी डिमांड है? पहले उस एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से बोल रहा है, सेफ्टी के लिए बोल रहा है। हाँ, ओके ओके। और ये देने के बाद कितने दिन में वो देखते हैं ना, पहले प्रपोजल आने के बाद देखते हैं ना। अभी बंद रहेगा ट्रान्सपोर्टेशन? नहीं बोला चालू करेगा। सांगे नगरपालिकेचो उपाध्यक्ष संगमेश्वर नायक हाच्या आड 7 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव दाखल केलो. ताका लागून सांगेचो आमदार आणि मंत्री सुभाष फळदेसायक व्हडलो धपको बसला. रोनाल्डो फर्नांडीस, मॅश्यू डिकॉस्टा, प्रीती नायक, फिरोज क्रूज, फौजिया शेख, श्वेता नायक तारी, अर्चना गांवकार ह्या नगरसेवकांनी संगमेश्वराचेर अविश्वास थाराव दाखल केला. हे नगरसेवक उपाध्यक्षाच्या कामाचेर खोशी नाशिल्ले, ताका लागून नगरसेवकांनी हो अविश्वास थाराव दाखल केला. खंय दाबोळी विमानतळ केन्ना बंद जावचें ना. विमानतळ बंद जालें जाल्यार सरकार आसपाना अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमा उलयलो. दाबोळी विमानतळा खातीर आपणे लाखांनी रुपया मोडल्यात, कितल्योश्योच बसका लेगीत घेतल्या अशेंय चर्चिल सांगता. कॅप्टन विर्यातो हो फटास्की, आमकां ताचेर विश्वास ना. विमानतळ बंद जाता म्हणून मुख्यमंत्री सावंतान सांगूंक ना, मागीर ते फटास्कीचेर कित्याक विश्वास दवरपाचो अशेंय चर्चिल आलेमावाचें म्हणणें. आयकात. दाबोली एअरपोर्ट केन्ना बंद जावपाना. दाबोली एअरपोर्ट बंद जातकच सरकार आसपाना. दिस माय वर्ड. दाबोली एअरपोर्टा लागून म्हाका दिसता हांवें एक टायमाचेर कितूक लाख मेळ्ळे तें म्हाका खबर ना. एक टायमाचेर हांवें 36 मार्च मिटींग केले आखे गोंयांत, आनी दाबोली एअरपोर्ट म्हणटा तो रावता म्हूण सोंपलोलो पारेकारांनी सांगलो आहा, आनी आसलोलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सांगला बंद जावपाना म्हणून. कितको बंद जाता म्हणटा तूं? ज्या दिसा दाबोली एअरपोर्ट बंद जाता त्या दिसा गोंयचो गव्हर्मेंट ना. कॅप्टन विर्यातान एक स्टेटमेंट काढलेलो, ताका लागून बोवाळ जालो सगळो. आनी तो कॅप्टन विर्यात म्हणटा ती फटाश म्हणून जाण तूं. फटाश तें ताका रिंगट्या हें जाताय फळां ठा जाता, तिचो फटाश ती फटाश कित्याक आयकनाका. तिचो फटाश जायत चले आमी. कॅप्टन विर्यात जाय फटाश आमगे लायफान जायत चले. ती फटाश कित्याक आयकूंक शकना. तूं म्हाका सांग, डॉक्टर प्रमोदान सावंत सांगलें म्हणून एअरपोर्ट बंद जाता म्हणून. तेन्ना सांगलें जावन सांगता गव्हर्मेंट गेलो. प्रमोद सावंतान केन्ना सांगलें ना मरे एअरपोर्ट बंद जाता म्हणून. तूं कितें फटाशी घे खबर कितें तिका. तेचो फटाशी आमी आयकपाक तयार ना. डॉक्टर प्रमोदान सावंतान सांगलां तेजो म्हाका सांग एअरपोर्ट बंद जाता म्हणून. गव्हर्मेंटान सांगलें ना तेजो फटाश बिश्ट्यो फटाश्यो बी हें कोताय तेजो फटाशे हांव घेवन बसना. ती फटाश एक दीस जाल्या फटाश. पणजेचो पाटो पूल दुरुस्तीच्या कामा खातीर शुक्रारा सावन फुडले 2 दीस बंद आसतलो. नव्या पाटो पुलावेल्यान येरादारी वळयल्या. शारांत प्रवेश करपा खातीर पोरण्या पाटो पुलावेल्यान येरादारी वळयल्या. येरादारीच्या निर्देशांक पाळो दिवपाचो सल्लो येरादारी पुलिशेन दिला. हे सगळ्या खातीर येरादारीच्या पुलीस अधीक्षकान एडवायझरी जारी केल्या. मडगाव नगरपालिकेत वेगवेगळ्या पदांच्या नोकर भरती प्रक्रियेआड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ल्यान बोवाळ पडला. नोकर भरतीची प्रक्रिया सध्या चालू आसा. अजून मेरेन नेमणुकेचो आदेश दिवंक ना. न्यायालयान बजायिल्ले नोटीशीक आमी उत्तर दितले अशें पालिकेचो मुख्याधिकारी मधू नार्वेकारान सांगलें. प्रोसेस आज 10 जाणां ऑर्डर दिवना. प्रोसेस काल ऑर्डर दिली म्हणून अशें प्रोसेस आसा. प्रोसेस केला. केन्नाच्यान स्टार्ट केलो प्रोसेस? कालच्यान केला. कालच्यान कोर्टान गेले ते तुमकां आयडी ना? कोर्टांची नोटीस आसा ती मंडे येतली. म्हणजे ना तुमकां आयडिया खबर आहा कोर्टान बी गेलो म्हणून? समन्स नोटीस येयला म्हणटा, पूण हांवें ते मंडे व्हेरीफाय करता.
सो कोण एप्लिकंट आसा ते चडशे म्युन्सिपालिटीचे आसा म्हण बोवाळ जाल्या हांगा काम करता प्रोसेस आसा पूण एप्लिकेशन आयल्या ती 10 जाणां भितरली इवन आय एम टेलिंग प्रोसेस आसा मंडे ऑर ट्यूजडे वील बी क्लियर तुम्ही ऑर्डर करून दिवंक ना प्रोसेस चालू आसा ऑर्डर दिवची मंडे घोडार येतली मॅटर्स कोर्टान पूण नांव सिलेक्ट जाल्या 10 जाणां प्रोसेस आसा काही चेअरपर्सन म्हणटा की ऑर्डर दिली म्हणून तेका विचार ऑर्डर तुम्ही करताना जर सायन हांव मारता दितलो आजून तुमकां काय होना मिराबाग सावड्डे बंधारा प्रकल्पाआड आंदोलन चालू आसा. ह्या आंदोलनाक आपलो तेंको दीत फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय मिराबागात पावले. उदरगतीचे काम हातान घेवचे पयलीं थळाव्या लोकांकडेन सविस्तर चर्चा करप गरजेचें आसा. सरकार लोकांनी मागिनासतना विकास करतात. WRDचो पुराय वर्साचो 400 कोटींचो बजेट ह्या एका प्रकल्पात वापरप हातूंत सरकाराचे वैयक्तीक कारण आसा अशें विजयाचें म्हणणें. मजगतीं मिराबाग सावड्डे बंधारा प्रकल्पाचो मुद्दो विधानसभेत मांडपाचें उतर विजयान थळाव्यांक दिलें. पळयात. 30, 40, 50, 60 MLD जो बंधारा मिराबाग म्हणटा तो सावड्ड्यान करतात ही एक फिट केस जंय सरकार नाका आसतना डेव्हलपमेंट करता लोक मागनासतना विकास करूंक जाता. हांगाचें उदक काडून ते व्हरतात पंचवाडी म्हैसाळ थंयच्या सरपंचाक आदल्या सरपंचाक जर विचारलें तर तो म्हणटा आमी केन्ना हें उदक मागूंकूच ना म्हणून. सो सरकार आउट ऑफ द वे वचून 400 कोटी रुपया एक प्रोजेक्टाचेर मोडटा. हातून कितें तरी पर्सनल इंट्रस्ट सरकाराक आसा. WRD म्हणटा तो डिपार्टमेंट केल्लो एज अ एन्सिलरी ऑर सपोर्ट टू एग्रीकल्चर. WRDचें ड्युटी कितें आसता उदक काडून इरिगेशनाक वापरप. इरिगेशनाक नॉट इवन ड्रिंकींग वॉटर इरिगेशनाक वापरप हें बेजीक फंक्शन आहा WRDचें. तांचे अरावंड इफेक्टिवली 400, 450, 500 कोटी बजेट एन्युअल बजेट आसता. एक्च्युअल मोडून मेळटा ते सॅलरीज काडल्यो जाल्यार ह्या एक प्रोजेक्टान 400 कोटी आहा. हाव एनवायरमेंट इज डॅमेज म्हणल्यार जंय आमचे सैमाक च्या विरोधान सरकारान स्टेप घेतल्या विदावट फॉलोईंग ड्यू प्रोसेस इज एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट हें करूंक जाय. कित्याक हांगा फ्लडींग जाता ते फ्लडींगाचे तांचे प्रूफ आहा. सो हें सगळें एक प्रॉपर पर्स्पेक्टिवान घालपाक आमी एक एक्सपर्टाक तांकां धाडून आदार करतले. गणसा पयलो आहा सगळी BJPची सरपंचा म्हणून हें जालां. तांणी सगळे पावर आपल्या काडून सेक्रेटरीक दिल्ले आहा आनी सेक्रेटरी थंय ग्रामसेवकाक सेक्रेटरी म्हणून बसयता. मोविन गुदीन आपलो पिवनाक पुजून सेक्रेटरी म्हणून बसयता आनी सायन मारता. हांवें एसेंब्लीन दाखोवन दिल्या 4000 फ्लॅटाची ऑक्युपन्सी एक ग्रामसेवकान सेक्रेटरी म्हणून बसून सायन मारली. मुख्यमंत्र्याक टाक जालें मागीर कळ्ळें. मागीर ताणें ताका सस्पेंड केलो बालिश म्हणून सांकवाळचो. अशें जाल्लें. काल शिवाजी महाराजाच्या नांवान शिवजयंती इतले पुतळ्यांचेर हें घालें कितें घालें हार घालून. पूण एक्झॅक्टली छत्रपती शिवाजी महाराजान सांगिल्लें विरोधान हें काम करतात. तांचें राज्य म्हणटा तें स्थानीक मनशाक कसल्याच न्याय दिना. तांकां पडूनच वचूंक ना लोकांचें. ची दादागिरी चल्ल्या आनी अनफॉर्च्युनेटली नांव बरें घेतात बरोबर. छत्रपती शिवाजी महाराजाक फाटल्यान दवरतात आनी फुडें लोकांक कातरतात. सो हें चल्लां हांगा. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पर्यटन खातं गोवा सरकार प्रस्तुत छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त खास कार्यक्रम दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता शिवरायांचा गोमंतकाचा प्रवास आणि सहवास यावर प्रकाश टाकणारं 150 कलाकारांनी साकारलेलं महानाट्य शिवशाहीची गर्जना
महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री अलका कुबल, स्वराज्य रक्षक संभाजी फेम शंतनू मोघे यांच्या अभिनयाने सजलेलं नाटक शिवशाहीची गर्जना. 21 फेब्रुवारीची संध्याकाळ आरक्षित करा आणि साक्षीदार व्हा शिवशाहीची गर्जना या महानाट्याचे. महानाट्यानंतर आकाशात उलगडेल छत्रपतींच्या कार्यामधून प्रेरणा आणि स्फूर्ती देणारा ड्रोन शो. दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 श्री देव बोडगेश्वर मैदान, म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता.